तू मानसर जर हिंगा घुसपायचाय 12 लाख इंडियन पासपोर्ट होल्डर सरेंडर जाल्ले अमृत काळ आजादी का 25 वर्ष अमृत कितून काळ चलतले आम्ही स्पीकर सर ते या 10 वर्षांनी फाटल्या 60 वर्सांक क्लियर स्पीकर सर एक उत्तर ऐकून घ्या मुख्यमंत्री उत्तर तुका वेळ दिता स्पीकर सर तो तेका इतके सगळे सांगल्या उपरांत तो इतरूय बी इन्व्हेस्टिगेशन करता तो सगळ्याक तू मानसर जर हिंगा घुसपायचाय तेगे क्वेश्चना तुवें आता म्हणलं की तुवें ऑलरेडी बरयलं म्हण आणि मुगे आयले किंवा तुवें आन्सर स्पीकर सर हांव परत इंटेंशन कितें स्पीकर सर परत एकदा आमच्या इंटेंशन आमकां जाय इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 12 लाख 2014 सावन 12 लाख इंडियन पासपोर्ट होल्डर सरेंडर जाल्ले आज अमृत काल म्हणटा आमी स्पीकर सर अमृत काल आमकां कितें जाय आजादी का अमृत काल गोंयकार नाकाय अमृत काळ तूं 2047 आमकां गोंयकार नाकाय आनी ताका लागून हे करताय स्पीकर सर अमृत काळ आजादी का 25 वर्ष अमृत कितून काळ चलतले आमी आन्सर ना स्पीकर सर स्पीकर सर तो 12 लाख इंडियन पासपोर्ट सांगता पळय न्ही ते 12 लाख इंडियन पासपोर्ट होल्डर सरेंडर केला आमकां वी आर मोर 12 लाख अंडर युअर विकसित भारत मिशन विजन स्पीकर सर वी आर मोर कन्सर्न अबाउट आवर गोवन आणि तुमकां गोंयकारां सपोर्ट करपा तुमकां 6 म्हयने जाले स्पीकर आणि तुम फोटो मारताय स्पीकर सर आता या 10 वर्सांनी स्पीकर सर ते या 10 वर्सांनी फाटल्या 60 वर्सांक ज्यांच्यानी सरेंडर केल्या त्याच्यो गजाली सांगता तूं त्या ती आजादी का अमृत काल आणि विकसित भारत या 10 वर्साची गजाल आसा फाटल्या जेन्ना 75 वर्साच्या मदीं 50 वर्सांक जितक्या जणांनी सरेंडर केल्या पण अमृत कालाची 25 वर्स उलो आहाय त्या गोंयकार नाकाय बिलकुल 25 वर्सां 100 वर्स जावपाक आम गोंयकारीक नाकाय भारत करपाक गोंयकार गोंयकार पासपोर्ट दिलो ते पतून नाकाय तुक नाकाय आमकां जाय म्हणून तर सांगता स्पीकर सर क्लियर आन्सर जाय क्लियर स्पीकर सर एक उत्तर ऐकून घ्या मुख्यमंत्री उत्तर तुका वेळ दिता न्ही स्पीकर सर 12 लाख जे इंडियन पासपोर्ट होल्डर ज्यांच्यानी सरेंडर केल्या ते गेल्या 75 वर्साची गजाल आसा तो 75 वर्साच्या सांगता कारण इट इज कंटिन्यूस जो नंबर मेळ्ळा पळय न्ही तो आसा आमी ह्या 10 वर्साचे जर फिगर विचारत जाल्यार ते 10 वर्साचे फिगर जेन्ना मेळटले पळय न्ही मिनिस्टर ऑफ होम अफेअर आनी एक्सटर्नल अफेअर्सा कडल्यान फुडले फावटी नवीन एखादो प्रश्न घाल नाजाल्यार हांवूच कोणाक तरी सांगता आनी ते फिगर तुका दिता त्या खातीर तो दाखयता आसतना जशें कितें ते म्हणजे अमृत काल आनी विकसीत भारत जे सांगता पळय न्ही तो ताका दिसता मागीर ते ह्याच 10 वर्सांक गेले काय कितें ना लोक कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या कारणां खातीर वयता बट आमी वी आर कन्सर्न अबाउट द जे गोंयकार ज्यांच्यानी आपलो पासपोर्ट सरेंडर केला आसतलो आनी आतां इवन दो म्हणजे तांचे आतां जे प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्या तांच्या बद्दल आमी सेन्सिटीव आसा म्हणून तर हांवें सांगलां की जाता तितके बेगीन आमी दोनूय मिनिस्टर कडेन मिटींग माय फायनल एश्योरन्स I have a final assurance what I need. Last main question ताज ने last very important. 100 म्हयने जाले हे गव्हर्नमेंटान हे पासपोर्ट होल्डरा पासत कांयच केलें ना पूण तूं आत एश्योरन्स दिता की तूं आत करतलो आनी हे गोंयकारांक तूं साल्वार करतलो 100 म्हयने तुवें कांय केलें ना आयज तुगे रिप्लाया कांय ना पूण आयज सोन 10 तारीख सोन तूं गोंयकारा पासत करतलो अमृत काला बारार हे आमगेले गोंयकार आमचे बारार हे तयारेक आसतले एश्योरन्स दिता मातशें उबरान सांग प्लीज स्पीकर सर कालूय एश्योरन्स दिला आनी हांव परतूय सांगता आमकां तेंचे इश्यू रिजॉल्व करपा खातीर अर्जंट मिटींग आमी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स आनी होम अफेअर्स हांच्या बरोबर घेता जाय जाल्यार हांव ताकाय आपयता